तरुणांचे प्रश्न समजून घेवपाक युवा धोरण घडोवन हाडला। गोयच्या युवकांच्यो समस्या जाणून घेवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन जाता, अशें खेळां मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलां। सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या 15व्या युवा महोत्सवा वेळार ते उलयताले। ह्या वेळार सांखळेचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांचें उलोवप जालें। आरडीएक्स खातीर सांखळेच्यान दिनेश करपे। समस्या तरुणाचे प्रश्न जे आसा आमकां समजून घेवपाची आवश्यकता आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान युवा धोरण जे आसा आमी मांडलें आनी ताचे फाटलो एक मुखेल उद्देश आसलो की आमी हे सगळे चर्चा करता आसतना गोंयभराचे तरुण जे आसा युवा जे आसा की ताचे वेगवेगळे कॅटेगरीज आमी केल्यो तातूंत विचार आमी केलो शिक्षीत तरुणाच्यो समस्या कितें किंवा अशिक्षीत तरुण आसल्यार ताच्यो समस्या कितें आसूं येता, एखाद्या शहरांत आशिल्ले तरुण आसात ताच्यो समस्या कितें आसूं येता, एखाद्या ग्रामीण भागांतले समस्या तरुण आसतात ताच्यो समस्या कितें आसूं येता, किनारी पट्ट्याच्या भागांत आशिल्ले तरुण जे आसा ताच्यो समस्या कितें आसूं येता, अशा तरेचे गोंयभरांतले जे तरुण आसा ताचेर आमी अभ्यास करपा खातीर 2 वर्सां आणि अभ्यास केल्यानंतर आमी खंयच्या प्रकारचे कार्यक्रम करपाची गरज आसा आणि कशा तरेन तरुणांक आसा तरुणाच्या आवडीनुसार जो कार्यक्रम दिवपाची गरज आसा त्या सगळ्या गोष्टीचो आमी अभ्यास करून युवा धोरण जे आसा न्ही आमी म्हणटात म्हाका दिसता ज्या अपेक्षेन आमी फुडें वचपाक सोदताले थोड्योश्यो गोश्टी की गोंयचे एक आर्थीक संकट आयिल्ले कारणान ह्या विशयाचे गती दिवपाक थोडे वेळ कमी पडले पण आमकां हे सगळ्यांक जो विशय आसा आमी ज्या विचार करता त्या विशया पर्यंत आमकां वचपाचें आसा आनी त्यामुळे पयलो जो टप्पो आसा त्या पयल्या टप्प्यामध्ये दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा या दोन्ही जे युवा युथ फेस्टिवल आसा ताजें आयोजन कशें बरें जावपाक येता आणि एक संबंध गोयच्या तरणाट्यांक एक मेसेज कसो वचूं येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या महोत्सवाचें आमी आयोजन केलें गेलें। सरकार कितल्योश्योच येवजण्यो काडटा बट त्या येवजणेचो लाभ कितले जाण घेता हो तेंचेरूय डिपेंड आसा। नो डावट त्या खात्याच्या वतीन आमी जशी म्हणटा की ऑफर दिली वता ती ऑफर घेवप हे भुरग्यांचेर आसा। ताकाच लागून हांव तुमचे अभिनंदन करता आणि तुमचेच तुम्ही ताळयो मारून सगळ्यांनी अभिनंदन करचे। सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की मोठ्यान एकदा ताळयो लावच्यो। त्या रवींद्र भवनाच्या आवारात 16 तारखेच्यान आयज 24 तारीख पर्यंत आमी पळयता की वेगवेगळे युवक आसतले आमच्या राज्यातले आणि परराज्यातले जवळपास कितलेशेच भुरगे म्हाका दिसता जवळपास 2 ते 2.5 हजार भुरगे फाटल्या हे 8 ते 10 दिसा घेऊन गेले। 16 तारखे दीस या रवींद्र भवनात नेहरू युवा केंद्राच्या सहकार्यात नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्प 16 राज्यांतल्यान वेगवेगळ्या 16 राज्यांतल्यान भुरगीं जवळपास 250 भुरगीं त्या नेहरू युवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान या रवींद्र भवनात नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्पाचे उक्तावण जालें। उक्तावण सोहळ्याक आमचे टुरिझम मिनिस्टर बाब दिलीप पडवळकरूय हांगा हजर आशिल्ले आनी त्यांच्या सहकार्यान जवळपास 5 दीस पुराय सांखळे आणि पंचक्रोशीतल्या भागात त्यांच्या राज्यातले कल्चर त्यांच्या राज्यातले सामाजिक देवाणघेवाण हांच्या मदलो एक्सचेंज बऱ्याचशा भुरग्यांनी आणि गांवांनी त्यांच्यानी आपल्या कलेचो आविष्कार दाखयलो।